धार्मिक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात श्रेया धारगळकराक अटक करची म्हूण लयराई देवीचे भक्त म्हापशा पुलीस स्थानकार जमिल्ले. तशेंच कांय दीस फाटीं सोशल मिडियार वादग्रस्त पोस्ट एका चलयेन केल्लो म्हूण बोवाळ जाल्लो. त्या उपरांत ती चली मायनर सांगून ताच्या आवयन माफी मागली. मात आतां कागाळ करप्यांचें म्हणणें आसा ती चली मायनर नासून मेजर आसा, ताचेरय कारवाय जावची. RDX खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. अशें उलयता की सगळे गोंयकारांक घेवन उलयता, आमच्या देवीक लहराई घेवन ते उलयता पळय मनीस न्हू, ताका खंय खंय देवान जागो दवरला. हांव हे पोलिसां कडेन इतकेंच मागता की तेणे पोलिसांनी ताका हाडचें हांगा उबें करचें. आनी आमी लेडीज लोक आहा पळय न्हू, ताका धू धुतली इतकें म्हाका खंय मेळ सुद्दां जाल्यार ताका मारतले. ताका आमच्या गोंयचे उलोवंक ताका दिवना आमी. देवीचे तर अजिबात उलोवंक दिवना. लहराईचे लोक आमी धोंड रावता, कित्याक लागून रावता? दोनूच पाहिलं त्याला घालून होता मस्तीतली. तुम्ही त्याका हे करचे, आता ते नाटक करून हॉस्पिटलात न्हिदला न्हू, ते हांगा हाडचे इतकीच मागणी आहा. पुलीस स्टेशनान सगळे शिरगांवचे आमचे गांव आमी सगळे हांगा येयल्ले आनी सगळ्यांची भावना दुखलात. शिरगांवकारांची तशेंच आख्ख्या गोंयची जितले धोण आसा तितल्यांची. मेन म्हणटा तो जे म्हापसाचे चेडूं ते मायनर आसले म्हणटा, ऑलरेडी ते मायनर ना, तेजो मायनर क्रॉस जाला ते. आनी जे आतां आमी पुलीस स्टेशनान येयल्ले इशू वाडलेलो आसा, जे श्रेया धारगळकर ताका एरेस्ट केला, जे आमचे थंय तेणी फातर्प्याय तेणी आमच्या देवाचेर उलयला. आनी अशें आमकां दिसलें जे हे श्रेया जे आसा ते चेडवाक इनवॉल्व आसा म्हणून आयज आमी परतून हांगा येयले. आमकां आतां PIन आश्वासन दिलां जे पुलीस स्टेशनान आमकां एरेस्ट करूंक मेळना. कित्याक आमी नको कित्याक तें, पूण आमी सांगलें मायनर पासून जाल्यार ताका एरेस्ट करूंक मेळटा. आनी ताका अपना घर आसा, कित्याक अपना घर मायनरांकूच केल्लें आसा. कित्याक बारीक बारीक गजाल्यांक खूब जाणांक एरेस्ट करतात ते मायनरांक, तेकाय करपाचें. कित्याक ते पळय म्हणटा आतां लयराईचे हेजो म्हणटा पोल्युशन जाता, धुंवर येता, हें रॉंग तेजें एक्चुअली. कित्याक आमी सगळ्या देवांक आमी मानतात, आमी खंयच्याच देवाचेर वचना. पूण आतां PIन आमकां आश्वासन दिलां, ताका आमी हाडटले, कोर्टाच्या थ्रू लेटर करतले आनी हाडटले. आमकां फाल्यांचो टायम तेणी दिला. आयज सकाळच्यान म्हापसा पुलीस स्टेशन आसा. आमचे PI जे प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचे 3 जाण PI आशिल्ले, कलंगूट, मागीर पेडवाळे, पेडणे आनी DYSP आशिल्ले म्हापसा पुलीस स्टेशनाचे. सगळ्यां कडेन आमचे बसून उलोवप जालें. आमचो इश्यू असो आशिल्लो की ते चलयेक तुमी अजून अरेस्ट कित्याक करूंक ना. म्हणजे पूण 95 सेक्शना प्रमाणे तांकां अरेस्ट करपाची गरज ना. ज्या सेक्शनान पळय तेन्ना 41A अंडर नोटीस दिवं पडटा. त्या नोटीसीक तांच्यानी रिप्लाय करूया कळ्ळें. सो आमी कितें केलां, आमचे एडिशनल सेक्शना जे उरलेली घालपाची ती आमी एड केल्या कळ्ळें. आमचो डिमांड आसलो कितें की त्या चलयेक अरेस्ट कित्याक करूं नाका म्हणून डिमांड आसलो. सो ते PI म्हणटाले तेचे कडल्यान ते आपल्या कडेन सगळी तयारी दवरल्या अरेस्ट करपाची. सद्यान जें कितें केलां आतां की JMFCक तेंच्यांनी लेटर केला की आमकां अरेस्ट करपाक परमिशन दी. कित्याक त्या 41A अंडर ते JMFC पावर आसा की अरेस्ट करपाचें कंडिशन कितें वायलेट केला, कितें केला आनी अरेस्ट करूं येता. सो तेज्या प्रमाणे एप्लिकेशन मूव केला. आतां आमी तो स्टेटस पळोवपाक वता कितें जाला तो. आनी अरेस्ट जेन्ना ती परमिशन JMFC मेळटलें, आमी सॅटिस्फाय जातले की बाबा हेंच्यांनी खरी तयारी केल्या अरेस्ट करपाची, तेन्ना आमी आमचे हांगासून डिस्पर्स जातले. नाजाल्यार आमी ठरयलां की ताका अरेस्ट केल्या शिवाय आमी हांगाच्यान भायर सरचे ना म्हणून. पण जो पर्यंत आमकां ह्या पुलीस स्टाफान एश्युरन्स मेळना, तेंचे एश्युरन्स दिला आमकां, एश्युरन्स दिवन सांगला करता म्हणून. पण जो पर्यंत जर घडामोडी घडना आनी आमी स्वता अक्षरशः आमच्या दोळ्यांनी पळयना की ह्यो गजाली घडल्या म्हणून, तो पर्यंत आमी हांगाच्यान वचचे ना. आनी आमकां ते चली एरेस्ट जाल्ले जाय, त्या वेलंकनी गेला म्हणून आमकां सांगला तेंच्यांनी. आमचो प्रश्न असो आशिल्लो की ते वेलंकनी गेले कशें म्हणून, कित्याक इतलें सगळें जालां, नोटीस जर इश्यू केल्या आनी ताका वचूंक दिवपाक नाशिल्लें. कंडिशन कितें तेंच्यांनी घातला 41A अंडर, ती आमकांय खबर ना कितें कंडिशन घातल्या ती. आतां ते गेले ते आमकां हजर जाय आशिल्लें. म्हणून आमी आतां कितें करता, बसून तो स्टेटस कितें आसा पळय कोर्टांतलो तेचो तो स्टेटस चॅक करतले, येतले आनी आमी हांगा फुडले डिसिजन मागीर कितें घेतल्या. आज जे सगळे शिरगांव आनी इतर एरियेंतल्यान जे भावीक येयले तेंचो डिमांड आसलो की जी एक FIR केलेली आमी तितून अरेस्ट मागताली. त्या नंतर आमी तांकां सांगलें तितून आमी ऑलरेडी पनिशमेंट जे लेस दॅन 7 years असल्या कारणान 41A नोटीस दिलेली आसा तिका. आनी 41A नोटीस दिल्या नंतर जर अरेस्ट करपाची गरज पडटा तर कोर्टाची परमिशन घेवपाक जाय. अकॉर्डिंगली वी विल रायट टू द कोर्ट. सो एक्झॅक्टली वॉट कितें जालें तें, कितें विशय आशिल्लो तो म्हणून इतक्या दिसात एक चेडवान कोणी सोशल मिडियाचेर एक कितें स्टेटस घातलेलो की ते शिरगांवच्या अमखणा बद्दल. आनी तेतून ते नंतर आमी एक FIR केल्लो धरून. ते म्हणटाले आपल्यो भावना दुखावल्यो म्हणून.
ओके सर आता कितें फुडलें फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन कितें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा कोर्टाक लेटर आमी बरयतले आज आनी ज्या प्रमाणे डायरेक्शन येता त्या प्रमाणे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू करतले. सर ते गॅदर जाल्लो क्रावडाचो तेंचो डिमांड आसलो की इमिजिएट अरेस्ट मागताले ते. ना ते जेन्ना तेंचे डेलिगेशन येयल्ले भितर तांकां मागीर समजून सांगलें की डायरेक्शन आसा कोर्टाची त्या प्रमाणे एकदां 41 डेची नोटीस दिली जाल्यार आमकां डायरेक्ट अरेस्ट करूंक मेळना. तशी आज सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे तांकां मागीर कन्विन्स जाले तांकां सांगल्या नंतर आनी ते डिस्पोज जाले. ना चेडूं एप्रिलान कंप्लीट केली तेणें 18 वर्सां. चेडूं मेजर आसा. सो सध्या तेंचो डिमांड की अरेस्ट करपाची चेडूं. ना तेंचो डिमांड आसा ते प्रमाणे हांवें तांकां एक्सप्लेन केलां की ताका 41 ए नोटीस दिलेली आसा ती कंपल्सरी आसा सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे. 7 वर्सां सकयली जर पनिशमेंट आसा जाल्यार ती दिवपाक जाय. ती दिल्या नंतर विदावट कोर्ट परमिशन आमी अरेस्ट करूंक जायना.